मुखार भणी भवनो आयज सद्या कालाचो 18वो आयतार आनी आमच्या महादोर प्रांतान हो आयतार याज्ञिकांक आनी तांचे निधीक भेटयला. तर आमच्या डिओसिसाच्या याज्ञिकां पासत मागुया देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक. तेच परी आयज जायत्या म्हयन्यांनी आमी ह्या आयताराचे मीस तुमचे मुखार दवरता. ह्या आयताराचे मीस तुमचे मुखार दवरूंक आमचो याज्ञीक भाव फादर कार्लोस जायतो वावुरता. ताका आमचे दिनवास. हांव उडयतां की हे मीस आमच्या भाव भयणींक पावूंक जाय. अदीक करून जी कोण कारवार आसात, परदेसान आसात, गल्फ, अमेरिका, UK आनी दुसऱ्या देशांनी आसात तांकांय हे मीस आनी आमची मागणी पावोवची. तांचोय आमकां हुस्को आसा. अदीक करून ह्या वेळार जेन्ना आमी जायत्या संकटाक सांपडल्या. तर आयच्या दिसा ह्या आयताराच्या दिसान तुमचे पासत, तुमच्या भुरग्यां पासत आनी जाणट्यां पासत आनी मागता आसतना आमच्या डिओसिसाच्या पाद्री पासत आमी मागुया. हींच इंतसां आमच्या मनान धरून ह्या मीस आतां आमी देवाक करूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचेर सगळ्यां आसूं. आयज आमी दोन प्रांतीक याज्ञिकां आनी तांचे निधीक भेटयलो आयतार पाळटा. एक याज्ञीक जेजू बऱ्या घोंगड्याचो रुपकार. ताचे वरवीं आमकां देवाच्या उतराचो चोरो मेळटा आनी ताचे उदेशी पवित्र विसा भेटेंतल्यान आमकां जेजूचें मांस रोवप फावो जाता. आयचे समृद्धीचो विशय तुमीच तांकां कितेंय खावंक दिया. एक याज्ञीक आपल्या जिवितान आनी बेसांत जियोवंक प्रयत्न करता. आपल्या मुन्यारपणां वरवीं जेजू बऱ्या घोंगड्याचे देखीक तो परजेची वेगवेगळे तरेची भूक तान मागता. आयज देवाक दिनवासतना आमच्या याज्ञिकांचेर अदीक करून जे आमचे फेरगोजेन वावुरतात तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां राख, सांबाळ आनी तांचें मुन्यारपण पडाबरीत कर म्हूण हे मिसा बेटेन मागुया. तशेंच कांय आमचे याज्ञीक आपलेंच जिवीत झरोवन आयज म्हातारे पिरायेर पावल्यात, पिडेक सांपडल्यात वो जे आमचे वळखीचे आसात. खेरीत भाशेन तांचो उगडास करून तांचे पासत प्रार्थना. उदक आनी उदक दिसा दिसपटी आमची भूक तान मारता. कुडीचे भुकेत आनी भायर आमकां तरेकवार भूक तान आसा. आपणे खेरीत आपोवणें दिवन विंचून काडलोल्या याज्ञिका वरवीं देव आमची ही भूक तान पयसायता. सोम्या जेजू याज्ञिकांच्या हातांत घातलोल्या उपाया वरवीं आमची जिन्सां भासांची भूक तान निवारचे बदले दादोशी करिनात आनी चड काळ तोखनात तसल्या वस्तूंची आमी चड अपुरबाय केल्या. आमकां भोगोस. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. बराबर महिमा पावया.
महिमा देवाक मुसोगी आणि शांती ताच्या इश्टान संवसारी सरेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुझ्या थोर वैभवा पसत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगातीन देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थना सरेस्परा तुज्या चाकरांक पाव तुका उलो मागतल्यांक सदांच दुलोबायेन वांगोय तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचो सर्वेस्पूर अशें म्हणटा तुमी तान लागलोल्यान उदकाशी येयात सगळीं दुडू नात ती पुर्यान येयात दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकती घेयात जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडल्यात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक होगडायतात चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात गोठाय दितात तें खावन दादोशी जाय कान दिवन आयकात म्हजेशी येयात म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो दाविदाक वासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा प्रमाणे सासणाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलो देवाचें उतर देवाचें व्हड उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय सर्वेस्पोर कितलो पणवालो आनी माई मोगाचो ताचो राग सोत करून चोडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ समेस्तान सर्वेस्पोर कितलो बरो सगल्या आपल्या रचनात कितलो माई मोगाचो जबाब तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय समेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसून दिताय तुजो सदोर हात उकडून बांदताय आनी सगल्या रचनांक दादोशी करताय जबाब तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाचो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा जबाब तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचो बाबा भयणीनो कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिलो पेल्यान काडटलो संताप भूक
विंगडेपण, संकट, दुमाळो, तोरवार, पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगळ्या वस्तूंनी आमी बारी जोयती मरण जावं जिवीत जावं आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं सोबती जावं उंचाय वो खोलाय वो दुसरी कसली रचना जावं हांच्यान जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना पूण आमकां दुबाबूच ना. देवाचें उतर देवाचे व्हड उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्या भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जोय. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सया. स्नान दातार जुआवाचे मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी व्हड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरे सुवातेर कोड सोडून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरांत धांवन तीं ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. व्हड्यांतलो देंवून ताणें कुस्कोल लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून ताणें वायटाकारांक बोरी केली. तिणसांन तांच्या शिसांनी लागीं सरून अशें म्हटलें, ही एक सुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हटलें, ताणीं वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण ताणीन परतीपाल केलो, 5 उणे आनी 2 नुस्तें काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हटलें, हें हाडून मोशे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उणे आनी 2 नुस्तीं आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले, देवाक दिनवासून ते उणे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके ताणीन एकठांय केले. 12 उपोत भरलेल्यो वांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादले सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. मोगाल भयणी भावानो, आयचो सेवा धर्म आमचे मुखार 3 वाचपां दवरता. पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, दुसरें बागयोंत पावलूचे रोमकारांक बरयलेले चिटींतलें 8वा वेसवो आनी तिसरो आमचो शुभ वर्तमान मातेवा प्रमाणे. ह्या शुभ वर्तमानाचेर मातशी नदर घालुया, कित्याक हो शुभ वर्तमान चौगूय शुभ वर्तमान बरयणार हाची वळख आमकां दिता. उण्याची मिलाद ह्या 4 शुभ वर्तमानांनी 6 फावटी आमकां दिल्ली आसा. म्हणजे ही मिलाद एकदम म्हत्वाची. त्या पासत 6 फावटी आमकां ती मेवता. कांय पवित्र पुस्तकाचे जाणार हे मिलाग्रीक एक ओपार म्हणटात.
पूण अशें न्हय. ही जावन आसा एक मिलाद. जेजून खरेपणी 5 उणे 2 नुस्तीं घेवन जायत्या लोकांची भूक मारली. मिलाद ताणें केली. पूण जरी तर आमी फकत ही मिलाद म्हूण आयकून आनी वाचून ओगे रावल्यार पुरो ना. आयज आमच्या जिवितान ही जेजूची मिलाद आमकां कितें सांगता काय? मातशी नदर मारुया आयज माथेवाच्या शुभ वर्तमानाचेर. माथेव आमकां सांगता जेन्ना जेजू जुआंव बावतिसाच्या मरणा विशीं खबर आयकता तो दुखेस्त जाता आनी एक सूर्य सुवातेर येता. ताका दूख जाल्ली आनी मागीर ओड्यार चडून परत येता. ताका लोकांची भीड दिसती पडटा. आपलेंच दूख विसरून जेजू तांची सेवा करता. माथेव म्हणटा जेजू चुचुरे दिसले. मोगाल इश्टानो, आयज पर्यंत आनी आमच्याय तेंपार देव आमचे चुचुरे करता, आमचो मोग करता. देवाक आमची कुडीची आनी ओतम्याची भलायकी आसलेली जायी. आमचो देव थंयसर वयर स्वर्गार आपणाच्याच कामान ना. देव आमचो मोग करता, ताका आमचे चुचुरे दिसतात. ओदी करून ह्या दिसांनी जेन्ना आमी जायत्या संकटाक सांपडल्या आमकां अशें दिसता आसतलें की देव आमकां विसरला म्हणून. अशें न्हय. देव आमचे चुचुरे करता. देवाक जाय आमी बरीं आसलेलीं, आमी खुशाल आसलेलीं. देवाक जाय की आमी मोगान जियेलेलीं. ह्या पासत देव आमकां आपल्या वावरान भाग घेवंक आपयता सगळ्यांक. न्हय फकत याज्ञिकाक. हो संवसार बदलूंक जेजू एक नवो संवसार हाडूंक वावुरलो. एक नवो संवसार स्थापलो. हें काम आतां आमचें. आमी वावरूंक जाय हो नवो संवसार घडोवन हाडूंक. एकामेकाचो मोग करून, एकामेकाक दोळ्या दाखोवन हो संवसार आमी बदलूंक जाय. दुसरे सुवातेर बागयोन माथेव आमकां सांगता की जेन्ना जेजू गोमोन आयले की लोक भुकेल्लो आसा म्हणून तो आपल्या शिसांक सांगता तांकां कितें खावंक दियात. शीस रोखडें म्हणटात आमचे कडेन कांयच ना. 5 उणे आनी 2 नुस्तीं शिवाय आमचे कडेन कांयच ना. मोगाल इश्टानो, कांय पावटी आमी ह्या शिसा भाशेन आमी कांय पावटी म्हणटा आमचे कडेन कांय ना. म्हाजे कडेन कितें आसा? वो जरी तर म्हाजे कडेन थोडें आसा इतल्या लोकांक कितें पावतलें? मोगाल इश्टानो, देवान आमकां जायतें दिलां. आमी एक उदार कालीज दाखोवंक जाय. जे म्हजे कडेन आसा तें हांव जरी तर जेजूच्या हातान घालता, जेजू ताचो जायतो उपयोग करतलो. फुडें माथेव म्हणटा की हे 5 उणे आनी 2 नुस्तीं जेजून हातीन घेवन, आपल्या हातांनी घेवन पयलें देवाक आर्गां दिलीं. मोगाल भयणी भावानो, जें आमचे कडेन आसा हें सगलें देवान आमकां दिलां. मेल्या उपरांत आमी ह्या संवसारांतलें कांयच वचचें ना. कांयच आमचे कडेन व्हरोंक जावचें ना. आमी पयले सुवातेर देवाक आर्गां दिता. दुनिया तुवें म्हाका कितलें दिलां.
इतली वर्सां तुवें म्हाका राखलाय आनी सांबाळलाय, तुका आर्गां. कांय फावटी आमचें उणेपण आमी चिंतता, म्हजे कडेन हें ना तें ना, पूण आसा तें आमी विसरता. कांय फावटी आमी चिंतता आमचे कडेन बेश्टे 5 उणे 2 नुस्तीं आसा, कांय व्हडलें कांय ना. तरी आसतना दिल्ल्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. जेन्ना आमी शिंकता देवाक आर्गां दिवंक, तेन्ना देव आमकां भरपूर दिता, जाय पळय तें दिता. चड आशा करची न्हय. थोड्योच वस्तू आमच्या ह्या जिविताक पुरो. व्हडल्या मोलाच्यो वस्तू सोदूंक आमी म्हणचे न्हय. जे आमचे कडेन आसा तितून धादोशी जावन आमी देवाच्या हातान घालुया, जेजूच्या हातान घालुया. जेजू ते आमचे पासत जाय ते मोलादीक करतलो. म्हाका दिसता न्हू, आयची ही मिलाद जेजूची आमच्या जिवितान खरी जाता. आमचे वरवीं ती आमी खरी करता आमच्या जिवितान. एकामेका सगळें दोयाळ काकूटसार मोगाल जावन देवाक सदांच आर्गां दिवन आनी जें आमचे कडेन आसा देवाच्या हातान घालून आमी तें मांडून जिवंक. हो संवसार आमी पळयता जायत्या कॉम्पिटिशनान भरला. आनी जेन्ना आमी असलें कॉम्पिटिशन करता, दुसऱ्यांक सकयल घालता, हांव वयर सरोंक सोदता, हें क्रिस्तांवपण न्हय. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक वायट करता, जेन्ना दुसऱ्यांचें नांव वगडायता, हें क्रिस्तांवपण न्हय. जेन्ना हांव चोरी करता, दुसऱ्यांची भाटाबेसां घेता, हें क्रिस्तांवपण न्हय. क्रिस्तांवपण जावन आसा मोगाल दोयाल काकूटसार मनीस. हीच भावना आमकां देवान दिल्या पुरो म्हूण आयज ह्या आयताराच्या मिसान आमी देवा कडेन मागुया. तेच परी आमच्या यादनीक भावांक जे आमच्या फिरगोशींनी वावुरतात, तांकां देवान काकूटसार दोयाल आनी मोगाल कर म्हूण तांचे पासत आयज आमी मागुया. आमीन. आतां उबी रावून आमचो पावार्थ पाचारुया. स्वत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सम्यान, तो पवित्र आत्म्या वरवीं परबेस सामावलो, आंगवार मरयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय हांव जिवे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो. स्वत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचो बाप मोगान आमची तरेची भूक तान निवारता. भुरग्या भक्तीन आनी नीज वाडतान आमच्यो गरजो ताका उबारया. तान लागल्या तुमकां उदकाचे जोरीशी येया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी पुण्यात्मण चलयतना पोरचेक गरज तें खाण पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता तुका. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बलां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावून आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली उक्तां निबारून उर्बेक पावून बापा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिमी पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अनभवलोली बाबाती कशी आमच्या याज्ञिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरकोशींतली तरेकवार भुगतान निबारून आमी मोगान पावलो बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. आमच्या जोड्यांतल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचापडाय भितर सरली. लाखांनी लोक पिडेन आसा आनी कश्ट करतात आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. त्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडेन कश्टतल्यांक बेगीनच बेकोणी आनी मेलोल्यांक सासणाचे सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. गरजेच्या गरजांक उदारपणान पावतल्या देवा ही आमची मागणी आनी काळजाचे आवडे धुपा परी तुजे मुखार चोड क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला तुमलो तुमकां पळयता की तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सरेस्परा देवा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका पळयता. दाक वाडयेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां उठमीक पियोन जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सरेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूद धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोट्यापणांतलो म्हाका दूर काड सरेस्परा. सगळे म्हज्या पातकांतलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुजें हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनाक आमच्या आनी आख्खे पवित्र विचारवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सरेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पबीत कर. तुका आमी आतां भेटयलां ते बलये वरवीं आमीच तुका सदांच म्हटलेलें बलिदान जावंक मेळवी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सरेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पबीत बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काली आनी सर्व ठाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें नातवार मारये थावन जोड घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देव तुज्या बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवांत. पूण सर्गीं तुका जय जय. सरेस्पराचे आमी येता जय. पूण सर्गीं तुका जय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वगत. आपलेच खोशेन पोस्ट मरण सोंसुपेच्या आदीं ताणें मुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उठलें. तो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे बसत समोर तुमची. तेच करीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक वराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें बरो करें. हें म्हज्या उगडासाक करूं. बाळाचो तिसरो करोट्या तुज्या नुसार आनी मनोज जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडूंडारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मनाचो आनी मनोज जिवनपणाचो आमी भोवती व्हडी उगडास करता आनी तो जिविताचो उंडो आनी सोयीच्या सुखां समोरता. तुजे जेजूची कूड आनी रगत सगल्या माणसांचा पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या घेवपा फिलिप आमच्या बाबा आनी सोनिया यादीक बाबा तिका जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट वतीन नेल्ल्या संस्थान तुजे पोर सोडीत तुमकां मोड पडून आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे संगती तिचो बुद्धी बागेवन इग्नेशियस बागेवन दोन आनी सोड सासणाच्या सुखान आमकां कमी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूकाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोर बंदूक आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत. आमच्या सगवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन ही घेवन करुया. आमच्या बापा सोनीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बदोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संवसार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमाशान वापरता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली ओकाय. कित्याक तुजीच सासणाच्या सासणां सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरगतान म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे दिश्टा. तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली
सोमे वरवीं आमकां दिसयतलें आनी सासणाचें जिवीत संत जेजू क्रिस्ताचें दिसयतलें की आमचे जोडटी आनी खास तारीख आसा तुजे बाबतींत आमच्या ज्ञान तशेंच किरीट भलायकी तशेंच हो जेजू देवाची शेली संवसाराचेर पाप काडटा ती शिलयेच्या जेवणान आपयल्यान तुजी आनी सगळी सुवात सम्या तुवें म्हजे भितरीचें म्हाका कळना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कूड आनी बाबत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ मी म्हणटा हांव जिविताचो मुंडो म्हजेशी तांकां केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच ताण लागची ना प्रार्थना देवा आमच्या मोगाल बाबा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी मोठायेन भरलें सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय आमी मागता अशा पुता जेजूचे नांवी मोगाल इश्टानो तुमास मेस्तान आयज देव कृपेन बरो लायतार उलयता देवान तुमचेर तुमच्या भुरग्यांचेर जाणट्यांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हणून हांव मागता तेच परी कारवार पडदेसान आनी पयस आसात तांचे पासत आमी मागता देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक पुणूनी योकार दिता फादर कार्लोस लुईस आमचो नवो कूर फादर बर्नर्ड हाची बदली जाल्या चिकाली ह्या गांवांत तो गेला देवान ताचेरूय आशिर्वाद घाला तुमकां सगल्यांक देवान राखूंक आनी सांबाळूंक सोरेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोर पदवेदार देव बा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां देवाचे